सर हुई रे तू आज हांव ड्रम स्टिक्स करता। ड्रम स्टिक कोता कितें ग्रेवी ना ना बार्बेक्यू करता। कट तर तुका हय कट म्हाका चल या आतां आमी करपा। बरें आतां तितून मीठ घालपाचें आनी बरें करून मिक्स करपाचें आनी तेका एक 15 मिनटां तशें दवरपाचें बरें मीठ लागता। हें घेवन हुंय रे एबनर चिकन हाय माय विंग्सू यूट्यूब फॅमिली केशें आहाय तुम सगळीं सोजमोता तुम सगळीं बरो आसता म्हूण। तर आतां हांव चिकन विंग्स करता आनी तेका ऑलरेडी मीठ लायलें। आतां तुम चोयलां आसतलें चिकन ड्रम स्टिक्सां मीठ लायन दवरल म्हूण। आतां बेग बेगीन हेका तेगे बार्बेक्यू मसाला लाया आनी रेडी करुया। चल या चिकन बार्बेक्यू मसाला घेयला, कर्ड घेयल्या आनी जिंजर गार्लिक पेस्ट आनी लिंबू। आतां सगळ्यां पयलें तितून लिंबू घालपाचो आतां तितून कर्ड घालपाची आनी जिंजर गार्लिक पेस्ट मसाला कट करपाचो मागीर तितून धाकलें पॅकेट आसतलें तेका कट करपाचें। मागीर तो मसाला आसता न्हू वेट मसाला तो ड्राय न्हू तो तितून घालपाचो आनी बरें करून मिक्स करपाचें। वास बरो येता सारको। तुमी हेचो बार्बेक्यू मसाला पॅकेट हाडाय आनी तुमी घराको ट्राय कराय ओके। अंबिका स्टोरां नाल्यार हुंचे एशे को सुपर मार्केटां बीन मेळटलें मारगांव देखून मेळटलें आम अंबिकाचो हाडा। आतां हांव तेका मातशें कोत रेस्ट करपा दवरता तेका मातशें कोत न्हिदायता कित्याक मागीर म्हाका तेका फ्राय करपा जाय न्हू आनी मागीर बेग बेगीन खावपा जाय। आतां आमी चिकन विंग्सा लायले आतां सेम प्रोसेस चिकन ड्रम स्टिक्सा बरें करतलें आनी मेन म्हणजे तेका आतां मीठ लायले म्हणटा जें उदक येता न्हू तेतून भायर मारपा जाय आनी मागीर तूं मसाला लावपा स्टार्ट करपाचो। आतां आमी सेम प्रोसेस एक रिपीट करुया। लिंबू मागीर चिकन आमी मातशें कट करपाचें ड्रम स्टिक्सां कित्याक मसाला भितर गेल्यार बरें लागतलें तेका लागून। बट इट्स ऑप्शनल तुमकां जाय जाल्यार कोराय। कट कोन्न जालें आतां तितून कर्ड घालपाची मागीर जिंजर गार्लिक पेस्ट आनी मागीर तो मसाला बरो करून घालपाचो तेका लागलो आतां काडपाचें भितून। या यू शुड नॉट वेस्ट पयशे सारको तेका चेपून चेपून रोस काडाय। पेन्सिल जाल्यार तेशें कोता कितें कोता आसतना वेस्ट कोना। इट इज अ गुड हॅबिट। मागीर तेका बरें करून मिक्स करपाचें आनी आतां चिकन विंग्सा न्हिदायलें न्हू तेशें कोन्न आमकां न्हिदायन दवरपाचें। एकाद मसाला लागत म्हळ्यार आमी तंदूर रेडी करुया। शांवच घालपा गाइस फायनली उस जालो पसीनाचो आहे तू मेहनत कोण जाय। हाँ तंदूर बट इसको थोड़ा है ना। सो है गाइस चिकन विंग्स बरी मॅरिनेट जाली आता तेमकां तंदुराची दवरपाची।
मेल्टेड बटर तिंगाच्या तें बटर लावपाक and enjoy. तर फायनली तुका आसार जायन आमगे चिकन ड्रमस्टिक्स आनी विंग्स जाली आनी ती खावपाकूय बरी लागताली आनी सारकी ज्युसी आसलोली आनी टेस्टा सारकी बरी आनी तुमी रेसिपी ट्राय कोराय आनी व्हिडिओ लायक जाल्यार लायक कोराय आनी चॅनला कोण सबस्क्रायब केलें ना ती सबस्क्रायब कोराय आनी आमगे व्हिडिओ चोयत रावाय बाय.